एक महत्वाची गोष्ट ह्या संदर्भात हांव सांगता ती म्हणजे खंयची गोष्ट टिकोवन दवरपाची जाली जायत जाल्यार ती लोकस्तराचेर उरूंक जाय। ती आमी शिक्षणांत किंवा हातूंत हाडून ती टिकून उरना आनी लोकस्तराचेर जर ती उरतली जायत जाल्यार ताचें जें मूळ स्वरूप आसा ताका नवसंजीवनी दिवपाचें काम आमी करूंक जाय। आनी हें करता आसतना हांव केन्नाय सांगता की आपल्या घरा पासून सुरवात करपाची। एक सादी खबर हांव विचारता, नागपंचमीक नाग करताले आमच्या घरांनी हे नाग मातयेचे रोहिणीची माती हाडून किंवा शेजरा कोणा गणेश शाळा गणपतीच्यो मुर्ती करपी आसल्यार थंयच्यान माती हाडून नाग घरांत तयार करताले, बरोबर आसा। आज आमी ते विकते हाडटात। आमी जर विकते हाडपाचें बंद केलें जायत जाल्यार ताचें मूळ रूप उरलें थोडेंशें। आनीक सगळ्यांत एक म्हत्वाची गोश्ट आसा ती आमी विसरूंक फावना, ती म्हळ्यार जेन्ना हांव परत परत सांगता जीवन प्रणाली बदलता, तुमची जगण्याच्यो एकूण कारणां बदलतात, कित्याक जगपाचें हाचें कारण बदललां आयज, तेन्ना अशा प्रकारचो बदल हो जातलोच, तो आमी टाळूंक शकनात। मात्र एक हांवें वदोळ सांगलें तें की त्या परंपरांचे बीज घटक तातूंत उरतले। जेन्ना आमकां शक्य आसा तेन्ना ते बीज घटक फुलोवपाचे आनी तातूंतल्यान आमी ताचें मूळ रूप पळोवपाचें। एक आनी नंबर 2 आनी एक मोठी गरज आसा ती म्हळ्यार आमचे कडेन जें कितें आसा तें मूल रुपांत ताचें डॉक्युमेंटेशन मेळटा त्या पद्दतीन जात, पण आधुनीक पद्दतीन शास्त्रीय पद्दतीन ताचें डॉक्युमेंटेशन जावंक जाय।